ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ಡ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ, ಎಲ್ರದ್ದು ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್, ಒಳ್ಳೆಯದಿತ್ತು, ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್, ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಹಾಂ, ಹೌದು, ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು. ಮಸ್ತ್ ಬರೋಸಲ್ಲ. या परफॉर्मन्स ಕೂಡ मस्त बरोसला मूवी. एक बरी मेसेज पेरेंटहुडचे विशयांत आनी खंयचेय डबल मिनींग जोक नासतना बरे करनेक हेंकेला सगळी फॅमिली येवन पळया, टियर कथे येवन पळया म्हणून कळती विनंती. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಬತ್ತೆ ಬಟ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪನ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿನಿ ಕೊಡೇಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆತೀರಿ. ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು. ಮಾತ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಕ್ಕಲು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಡು, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಓವು ಭಾಷೆ ದಕ್ಕಲು ಏರ್ಲಾಂಡ ತೂದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಅಂತ ಪನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್. अपूर्बायेचें फिल्म बरें लिसांव आसा आनी बरें सस्पेन्स आनी बरी स्टोरी रियेकल्यांनी पळोवचें तसलें फिल्म. हांव आमच्या प्रोड्युसर मनेस्त वॉल्टर मनेस्त मायकल डिसोजा हांकां अभिनंदन पाठयता. तशेंच सर्व एक्टर प्रमुख जावन आमचो दायजी वर्ल्डांत जाल्लें पयलें फिल्म तांकां हांव अभिनंदन पाठयता. आनी सर्व अभिनय केलेले सर्व एक्टर्स अपूर्बायेन एक्ट केला, बरें विडियोग्राफी आनी हर एक रितीन अपूर्बाय केलां फिल्म. हें लोकांक मेसवंत तसलें फिल्म जालां. सगळ्यांक अभिनंदन. ಸೂಪರ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡುವ ಮೂವಿ. ಸೂಪರ್ ಇದೆ, ಸೂಪರ್ ಬರೇ ಆಸ कोंकणी त्यांनी पळयचेत. सूपर आसा. ಮಸ್ತ್ ಸೌಕಾತಂದು ಪಿಕ್ಚರ್, ಮಸ್ತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದಂಡು ಆಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಂದಳಿಕೆ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ತೂಯಿನಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಭಾರಿ ಸೌಕ್ ಬಂದಿರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಸೂಪರ್ ಆದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಆತನು. भारी बरें जालां फिल्म. कितें म्हळ्यार एक अर्थ बरी जाला. कितें आमी लायता तें आमी लुंता म्हणलें बरी. तरणाटपणार आमचे जिवान आसता ते तरणाटपणार आमी अहंकार सरला आसतना बरी जबाबदारीर जिवान काडन उतर प्रायर हर एका मनशांनी सुखान संतोषान कुटुंबात येवकोटा जिवनच्याक एक बरी एक साक्षी रुपार हे फिल्माक एक डायरेक्शन एक्टीक दिला. तशें वाल्टीगे आमकां कितें म्हण सांगल्यार एक आमकां तो दायजी वर्ल्डांत आमचो क्रिस्तांवचो एक आख्ख्या संवसारांत दायजी वर्ल्ड फेमस जावन हाजे फिल्माक तो देवल्ल्याक हांव देवा घरका आनी मागीर वगळाप म्हणटा तेलो मनीस आमकां एक क्रिस्तांव दिल्ल्याक. सगळ्या क्रिस्तांनी येवन पळोवचें पिक्चर, सगळ्या कुटुंबादारांनी सगळ्यांनी येवन पळोवचें म्हणून विनंती. एकदम टॉप जाला पिक्चर. सगळ्यांचें एक्टींग एकदम बरें जालां. स्पेशली जावन म्हाका बारी खुशी जाली जी स्टोरी आनी डायरेक्शन आमच्या स्टॅनी बेळाचे बारी एक मोगाचो आत्मीय मनीस. कर्मा पाटीक घेवन येता म्हणल्यार एक खंडीत तांचो डावटूच ना. आनी जे कोण म्हातारे म्हणना पूण मालगडे मनीस कोण तांकां आसरो दिना या तांकां उतर प्रायर पळयना पळय तांकां हांव चिंता हे मस्त माफान लागू जाता. पूण तांचेर कितल्या माफान असर घालता की ते खंडीत एक क्वेश्चन मार्क. कंग्रॅच्युलेशन्स and all the best to all the actors. या आज एक वरती घडी आमकां फावो जाली न्हीज जावन आनी हें पिक्चर पळयत आसतना आनी आतां आमच्या स्पेशली कोंकणी समुदायांत घडना तसलें कांय ना. सगळें घडचेंत जावन आसा, घडोवन आसलेंत जावन आसा आनी अशें हें घडटा म्हळ्यार आमच्या ना समजणेन आमच्या अस्कत सैंबा वयर होंदोन आमच्या थंय थोडे इल्लेशें स्वार्थीपण आनी थोडी अति आशा संवसाराक लबदोन संवसाराचे गुलाम जावन आस्ती बदकाचे अति आशेन गुलाम जावन आमी मनशा कुळयेक न्ही आमचे आवय बापूयक देवाच्या उपरांत
आमकां अशें म्हळ्यार आवय बापूय तांकां एक आवय बापूय म्हणून लेखान आसतना कितें आतां घडोवन आसा तें आमतून दाखयलां आनी तातूंत आमी भायर येवच्या खातीर बऱ्या देखी बरीत रितीन जिणी जिवोवच्या खातीर आमच्या थंय जावं बदलावण कितें जाय जें म्हणलें एक आमकां ह्या पिक्चरांतल्यान बरी समजणी मेळटा त्या देखून म्हजें एक रिक्वेस्ट इतलेंच म्हज्या समजणेक अनुसार जावन हर एका आमच्या कॅथोलीक स्पेशली कॅथोलीक कोंकणी समुदायांत हर एका कुटुंबांत हर एकल्यांनी प्रायवंतान तरी आयल्यार कांय म्हणना पूण ज्यो तरणाटी आसात ज्यो यूथ आसात आनी भुरगीं आसात तांणी येवन हें पिक्चर पळयचेच आनीक ह्या पिक्चरान कितें दाखयलां त्या प्रमाणे आनी मुखार आमच्या चलती जिवनांत तशें जायनासतना बरी जिणी देवाक मानवची जिणी आनी समुदायाक एक बरी देख जावन जिवचे तसली जिणी आमकां एक परिवर्तना खातीर एक पिक्चर बरें एक देखी बरी जावन आसा आनी तुमी सगळ्यांनी येवन हें पिक्चर पळयचें म्हणली म्हजी कालती विनंती. देव बरें करूं वर्ल्डीक आनी देव बरें करूं आमचो स्टॅनी वेळा. देव बरें करूं. हाय देव बरें करूं. एक बरी मुवी दिल्ल्या खातीर कोंकणींत ह्या तुळवेंत एक बरी मुवी जायची जाल्यार तातूंत रोमॅन्स सेक्स फायटींग आनीक पोदां अशें मस्त जायचें म्हणून चिंता बसता पूण ही एक मुवी अशी जाल्या की हें कितेंच नासतना हाचें एक लेवल वयर वचून हे कितें गजिबिजी घालनासतना आनी टॅक्निकलाक एक्टिंगाक आनी थिमाक एक इम्पॉर्टन्स दिवन ही मुवी केल्या आनी खंडीत जावन ह्या मुवी येवन पळया म्हणून कोणाक फोर्स करचें म्हणून गरज पडचें ना आनी कोणें ही मुवी पळयल्या तो खुशेन आनी ताच्या काळजांत जावन उरलेल्यांक येवन पळया म्हणून सांगताले म्हण चिंता आनी असली मुवीज कोंकणीन मस्त येजे. देव बरें करूं स्टॅनी बेळा आनी दायजी वर्ल्ड टीम एक बरी मुवी हटके म्हणले बरी दिल्ल्या खातीर. देव बरें करूं. हॅलो एवरीवन. सो मिस सांग देव बरो दीस. बापाच्या पुताचें नांव हर एक फावटी सस्पेन्स म्हणून बघिल्लें म्हाका काल सांगल्यार मस्त क्रिएटीव पोस्टर एंड सगळे आर्टिस्ट आसली पूण आमकां कळीत नासलें की इतलें बरें गूजबम्स येवचें तितलें मुवी म्हणून सांगून हर एक फावटी दायज वर्ल्डच्या शोवर हांव केदाळे म्हणटली सगळें येया पळया म्हणून सांगून बट आज हांव सांगता कित्याक म्हणून सांगल्यार मुवी पळयल्या एंड द बेस्ट पार्ट वॉज ते एक मुवीचें थीम आवय बापायक मान दिवचें. सो म्हाका तें मस्त लायक जालें आनी तुमचो मेस आनी दयकान येवन ही मुवी पळोवची. देव बरें करूं. देव बरें. थँक्यू. देव दोळ्यांक दिसना पूण दोळ्यांक दिसो देव आसा ताका म्हणटा ते आवय आनी बापय. जल्म दिल्ल्या आनी पयले तोंडाक शितावंडी लायिल्ल्या आवय बापायक कोण कांटाळटात आनी कांटाळच्या भुरग्यांक ह्या पिंतुरांत बारी बरें एक लिसांव आसा आनी हें पिंतूर पळोवन कोण आवय बापायचो मोग करिनात तांच्या जिवितांत परिवर्तन येवनी म्हणून जावन आसा म्हजें मागणें. देव बरें करूं. ह्या बोवा पुरबायचें पिंतूर पयल्यान स्टॅनी बेळाक आनी ताच्या सगळ्या टिमाक हांव सभासकी पळयतां आनी हर एक कुटुंबान पळय जाल्लें पिक्चर हें कित्याक म्हणल्यार पेरंट्सां तावनी चुकी घडटात आनी भुरग्यां तावनी चुकी घडटात. हें भोव आपुरबायचे रितीन हें पिंतुरांत आमकां दाखोवन दिलां. ह्या खातीर सर्वांनी हें पिंतूर पळयचें म्हणून विनंती करतां. थँक्यू. हॅलो म्हजें नांव विजय दांते. आमी वेस्टर्नायजेशन म्हणटा. वेस्टर्नायजेशन म्हळ्यार थंय मस्त बिजी आसतात पुरो आवय बापायक पुरा ओल्ड एज भितर दवरतात. हांगाय तशेंच सुरू जाला तशें आमचे कांय वाट ना जाल्यार दवरात बट तुमकां पळोवं जाल्यार आवय बापायक पळया म्हूण सांगून ह्या मुवींत आसल्या बारी एक बरें एक हाचे खातीर हांव साबाश पटयता दायज वर्ल्डाक. थँक्यू. मुवी बरी जाली आमकां कित्याक म्हळ्यार एक चिंच्या सारकें जालें आमकां. कित्याक म्हळ्यार आमी बरेंय आसा वायटय आसा ह्या संवसारान कितेंय सांगचें जाल्यार. कित्याक म्हळ्यार आमी चिंताव आवय बापय बारी बरी आनी आमी तांकां तांच्या उतर प्रायर आमी तांकां पळयचें म्हणून आमी म्हणटा पूण बापायचें कशें आसता ताचें पास्ट लायफ कशें आसता म्हळ्यार ताची आदली जिणी कशी आसता मागीर मुखार आमी पळयतना तें सकट आळवून गेल्लें आसता.
तें पळयतना आमकां चिंच्या सारकें करता देखून आमी मुखार कितें घडटा आनी ताचे पयलें कितें आशिल्लें तें आमकां चिंच्या बरी करता ह्या मुवींत तशें हे पिंतूर आनीकय बऱ्या तरान जावन दी आनी एक लिसांव म्हणल्यार बरी आमच्या कोंकणी समाजाक जावन दी म्हणून म्हजी अपेक्षा देव बरें करूं मूवी मस्त बरी आली स्वीडन मॅमची मॅम तिची ॲक्टिंग मला सुपर आले मूवी मस्त बरी लागली लास्टाक चड दुख्ख येयलें एकत मूवी पळयतना आमी पुराणी अंतून एक ल्हान पार्ट केला म्हणून सांगूंक मस्त खुशी येता मागीर आमचे मामान ॲक्टिंग केला वॉल्टी सर जावन दी स्टानी सराचे थिंकींग जावन दी मस्त बरं आलें ही मूवी सांगचे तर एक आमच्या कोंकणी क्षेत्रान एक दुसरीच टायप इट इज लायक तुळू इंडस्ट्रीन वेरियस मुवी सेम टायपाची येवन आसा बट कोंकणींत पयले फावटी एक लिसांव दिवचे तेली मुवी जावन आसा बापाचे पुताचे नावी येस थँक्यू